नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे होकार. दिसभराच्यो महत्वाच्यो खबरो घेवन हांव दीप्ती काकोडकर गोमंतक टुडे बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पावेल्यान कारापूर सरवणच्या ग्रामसभेत बोवाळ. 39A कलम रद्द करचे रद्द, गांवचे नाका शारीकरण. कारापूरकारांनी पंचायतीक प्रकल्प थांबोवपाक दिला 10 दिसांचो अल्टिमेटम. नाजाल्यार महामार्ग आडावपाची दिल्या थेट शिटकावणी. कलम 39A रस्तो रुंदीकरण तसेच मेगा प्रकल्पांक कुट्टाळेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी केलो विरोध. आमका प्रकल्प नाका, प्रकल्प हाडपाकूय दिवचे ना. लोकांनी ग्रामसभेत घेतली स्पष्ट भूमिका. गोयच्या नागरिकांनी ड्रग्स व्यसनाच्या घडणुकांची माहिती दिवची. संबंधित अधिकाऱ्यांक गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर नागरिक आणि सरकाराचे जोड यत्न गरजेचे, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. रामा काणकोणकार 10 वेगवेगळ्या मागण्यो घेवन बसला आझाद मैदानाचेर उपोशणाक. गोयच्या हिता खातीर सगळ्यांनी येवचे एकठांय, काणकोणकारांचो हुलो. बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन ओडिशाच्या दोगा रहिवाशांक केली अटक. तांचे कडल्यान सुमार 5 लाख रुपयांचो 5 किलो गांजा केलो जप्त. आणि 50 वर्सां परस चड वर्सां पत्रकारितेत काम केल्ल्या पत्रकारांक मेळटलें निवृत्ती वेतन. जाल्यार सोशल मिडियाच्या युगात पत्रकारांनी खरी गजाल लोकांमेरेन पावोवपाची आसा गरज, सांगता मुख्यमंत्री सावंत. आता खबरो विस्तारान. मेगा हाऊसिंग प्रकल्पावेल्यान कारापूर सरवणची ग्रामसभा खतखतली. 39A कलम रद्द करचे, गांवचे शारीकरण नाका, आमचो गांव वाचयात आनी हेर महत्वाचे थाराव ग्रामसभेत पास केले. मजगती हाऊसिंग प्रकल्पावेल्यान सरपंच अवनी सावंत आनी पंच वांगडी उज्ज्वला कवळेकर हांच्या मदीं बरोच वेळ शाब्दीक वाद जालो. आयतारा कारापूर सरवणचे ग्रामसभेत बरोच बोवाळ पळोवपाक मेळ्ळो. सरपंच अवनी सावंत हांचे अध्यक्षतेखाला पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेत 8 सोडले जाल्यार 3 पंच वांगडी हजर नाशिल्ले. ग्रामसभेत लोकांची गर्दी उसळिल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावचो न्हय म्हूण कारापूर गावात व्हडा प्रमाणात पुलीस बंदोबस्तय दवरिल्लो. मजगती गावात मेगा हाऊसिंग प्रकल्पा वयल्यान बरोच बोवाळ जालो. सरपंच आनी पंच वांगड्या मदीं शाब्दीक वाद पळोवपाक मेळ्ळो. मजगती मेगा प्रकल्पाचेर सरपंचान बॉल कोर्टाच्या निर्णयाचेर धुकल्ला. जाल्यार थळाव्यांनी पंचायतीक फकत 10 दिसांचो अल्टिमेटम दिला. ना जाल्यार हायवे बंद करपाची थेट शिटकावणी पाशे सोपिल्ल्या कारापूर सरवणकारांनी दिल्या. ग्रामसभेपर्यंत जे त्यांनी पॉईंट दिले, जे 18 पॉईंट असले ते पॉईंट आम्ही त्याचे ऐकले, त्याचे रेजिस्ट्रेशन घेतलं आणि त्यांना सगळ्यांनी उपाय दिसले. दुसरे म्हणटाले एक लेख हे असले ते बायोडायव्हर्सिटीच्या एका हे करून ते लेखाचे प्रश्न आम्ही शॉर्ट आउट केले असतात. त्यांची आणि मागणी आसा जे कन्स्ट्रक्शन जे मेगा प्रोजेक्ट येतले ते 13 मीटर रोडाच्या हेजेर असले जाल्यार ते दिवप ना. जे 6 मीटराचे हेजेर आसता तेजे तेंच्यांनी हे केल्ले आसा. आणि दुसरे म्हणटा ते जे इलिगल जे आमी दिन
नसतात जे कोणाचे गाडे बिडे घातलेले असतात ते गाड्यांचे त्यांच्यानी एक्शन घेवची म्हणून सांगला. पूण एक हांव स्थायीक सरपंच असल्या कारणान हांवें कितें म्हटलं जे स्थायीक लोक जे आसा जे आपले पोट भरतात त्यांचे गाडे आसून जर तर स्थायीक लोकांनी घेवन जे आउटसायडरांक दिल्ले आसा जाल्यार स्थायीक लोकांनी ते आपूण घेवन चलोवपाचे. तेजेर सगळ्या लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. प्रोजेक्टा बद्दल कितें मेगा प्रोजेक्टा बद्दल आमी आतां सद्या कांयच उलोवंक शकना. आमी स्टॉप नोटीस काडिल्ली, आमी शोकेस काडिल्ली. तेंच्यांनी जेन्ना आतां कोर्टाक गेले दुसरे कोर्टाक चालू आसा कोर्टाचो कितें रिपोर्ट येतलो तो आमी पळयतली. आणि 39 एक कलमाचेर कितें उलयला 39 जे तेंच्यांनी जे जे पॉयंट दिला तेका सर्व लोकांचे सहमती आसा. आमी जे कितें गव्हर्मेंटाक दिवपाचें आसा आपल्या पंचायती तर्फे ते आमी सगळे तेंकां दितले. हो एक टायम पिरियड कंट्रोल करू शकता. आता 120 दीस जाल्ले आसा, 4 महिने ह्या सरकारान लोकांक रस्त्यार बसयल्लेले आसा. गरमेन जाल्यार आतां पावस चलो, आतां गणेश चतुर्थी येवपाची आसा. सो लोकांचो जो पेशन्स आसा तो खंय तरी लिमीट आसता, ते खंय तरी स्टॉप जाता. म्हणजे त्या लिमिटा भायर पेशन्स आनी तेंचे कडेन ना तो. सो हेजे कितें फुडें जे जातले ते हांव चडशे म्हाज्या हातीन जितले कंट्रोल जाता तितले करूं शकतलो. पण जो एंगर आसा, एकट्याचो एंगर आसता तो त्या भायर म्हाजे कडेन कॅपेसिटी नासची ना ती कंट्रोल करपा खातीर. सो सरकाराक एकूच मॅसेज दिवपाक सोदता की त्यांनी लोकांक समजोवन त्यांची मागणी आसा ती मागणी त्यांची पूर्ण करूंक जाय. हो खंय तरी तुमचे कडेन जो रुल्स आसा ते रुल्स वापरून लॉ वापरून हे तेंचे स्टॉप काम करूंक जाय. जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटा कडेन जी पावर आसा जावं आनी खंयच्या डिपार्टमेंटाक पावर आसा तेजी पावर यूज करून हे कन्स्ट्रक्शन खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय. बिकॉज जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा जे गांव आमचो काबार करता ते हे लोक सोसून घेवचे ना. मातशें सोंपलो आहा. आमी हेच्या फुडें डायरेक्ट आव्हान दिना की आमकां 10 दिसांनी हेच्या स्टॉप नोटीस दिना जाल्यार आमी सगळो गांव हायवेक बसतले, हायवे आडयतले विथ लिगल पोलिसेक इन्फॉर्म करतले, मामलेदाराक इन्फॉर्म करून बसतले. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या नागरिकांनी ड्रग्स व्यसनाच्या घडणुकांची म्हायती संबंधीत अधिकाऱ्यांक दिवची अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलां. अशा व्यक्तींक ख्यास्त दिवच्या बदला पुनर्वसन सुविधा दितले अशें आश्वासन दिलां. गोंय ड्रग्स मुक्त करपा खातीर नागरीक आनी सरकाराचे जोड यत्न गरजेचे आसा अशें मुख्यमंत्र्यांचें म्हणणें. नशामुक्त युवा फॉर विकसीत भारत मोहिमेच्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले. विकसित भारत घडोवपाक जाय आसत जाल्यार नशामुक्त युवा हो आसप हो गरजेचो आसा. आणि त्या खातीर माय भारत हे पयलींचे निर्विवाह केंद्र हाणें इनिशिएटीव घेवन आज देशांतले जवळपास म्हणजे एक कोटीच्या पेक्षा चड युवक वर्च्युअली लायव्ह एका जाग्याचेर बसून हो कार्यक्रम अटेंड करताले. एखादो तरणाटो फर्स्ट जे आमी म्हणटा तशें एकदाच फक्त ताका ड्रग्स घेवपा खातीर इन्सिस्ट करता आणि ड्रग्स ताका कंप्लिटली गिळटा हे पद्धतीन आमी पळयलें. आनी एका चूक ही आयुश्यभरांतली ताका पश्चाताप करचो पडटा. एकदा घेतलेले ड्रग्स हे ताज्या फिजिकल आनी मेंटल हेल्थ हाजेर कशा परिणाम करता, ताज्या फॅमिलीचेर, ताज्या करियराचेर आनी भुरग्याच्या स्वप्नांचेर कसो परिणाम करता ह्या पद्धतीन आमी पळयलें. आनी म्हणून तर आमी सगळ्यांच्या मदीं अवेअरनेस करपा खातीर आनी सगळ्यांना हे नशे पासून पयस रावपा खातीर म्हाका दिसता कार्यक्रम सुंदर वेळी शपथ घेतल्या. आनी पुराय ह्या सगळ्या युवकांनी म्हणजेच आपूण ड्रग्स एका केन्नाच हात लावचो आनी दुसरो जर ड्रग्स घेता आसत जाल्यार ताका ड्रग्सा पासून आपूण परावृत्त कसो करतलो. यूथ हे नशेच्या आहारी वता, यूथ हे ड्रग्साच्या आहारी वता. ड्रग्स मेळटा आसतना तो दिता आसतना जे फ्रेंड्स किंवा ड्रग डीलर्स हे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करून दिता. जेणे करून मागीर एकदा ताका ताची लत लागली काय तो आपुणूच तेच ड्रग्स पळोवपा खातीर चोरी आसतली, खून आसतले, लुटमार आसतली, ह्या सगळ्यो गजाली दीस इज नॉट आमी जेन्ना म्हणटा की कोणाकूय पळयता आसतना खंय खरें काय म्हणून आमी
सातत्यान म्हणटा की फक्त विकसीत भारत न्ही तर विकसीत युवा जालो जाल्यार विकसीत भारत जावपाक शकतलो आनी हो विकसीत भारत घडोवपा खातीर नशामुक्त युवक आसप हो गरजेचो आसा. हांव अपेल करता खंयच्या तरणाट्याक तुमकां जर दिसता आसत की एखादो भुरगो ड्रग्स घेता जाल्यार तुमी ताचें नांव हें आमच्या कन्सर्न म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट किंवा सोशल डिपार्टमेंट हाचे कडेन कळयात. कन्सर्न हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट हाच्या कडेन कळयात. ताका आमी भायर काडपाचो प्रयत्न करूंक शकता, आमी ताका भितर उडोवपाचो प्रयत्न न्ही. ताका ह्या एडिक्टेड जाल्लो आसा त्या युथाक ताका ह्या एडिक्शन सेंटरांत घालून ताका एक बरो तरणाटो बरो यूथ करपा खातीर आमी सगळ्या तरेन मेळून प्रयत्न करूया. आनी हे एफर्ट्स फक्त सरकार एकटे करून जावचो ना, गोंयांतले सगळे तरणाटे त्या कामाक जर आमी बरोबर आयले आसत ज्या पद्दतीन तुमी पथनाट्यात पळयलें चलात बरोबर आहे नशामुक्त युवा आणि नशामुक्त गोवा करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो साथ हो खूब म्हत्वाचो आसा. बेकायदेशीर गांजा बाळगुपाच्या प्रकरणात वाळपय पुलिशेन धाड घालून ओडिशाच्या दोगा रहिवाशांक अटक केली. पुलिशेन होंडा पिरसुले आयडीसी बायपास रस्त्या लागसार ह्या दोगांय दुबावितांक अटक केली. तशेंच तांच्या कडल्यान सुमार 5 लाख रुपयांचो 5 किलो गांजा जप्त केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. मडगावच्या पुलिशेन नावेली धाड घालून म्हापशेच्या एका रहिवाशाक अटक केली. तशेंच ताच्या कडल्यान सुमार 4 लाख रुपयांचो 4 किलो गांजा जप्त केला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पन्नास वर्सां परस चड वर्सां पत्रकारितेत काम केल्ल्या पत्रकारांक निवृत्ती वेतन मेळटलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ग्रामीण पत्रकार स्नेह मेळाव्याक सांगलें. सोशल मिडियाचेर येवपी गजाली सगळ्योच खऱ्यो नासतात, देखून पत्रकारांनी लोकां मेरेन खरी बातमी पावोवपाची गरज आसा. विकसीत 2027 गोंय घडोवपा खातीर पत्रकारितेची भुमिका म्हत्वाची आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. पत्रकारिता करता ज्या क्षेत्रांत आसा बट ताका आमी पत्रकार म्हणटा बट तरी सुद्दां सरकार दरबारी तेजी नोंदच ना. हो सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो. आनी मागीर आमी म्हणटा तशें शहरी पत्रकार आनी ग्रामीण पत्रकार हाज्या मदलो डिफरन्स आनी हे ते आमी आमचे दत्ताराम चिमुलकर बाकी रविराज हांच्यांनी सगळ्यांनी इनिशिएटीव्ह घेवन पयल्यान पयलीं ताका रिकॉग्निशन दिवपाचें काम जें आसा पळय न्ही सरकार दरबारी तें केलें. आनी जेका लागून पेडण्या पासून काणकोण पत्रकारितेर आसलेले 20 आनी 25 वर्सां जे पत्रकारिता करताले ताका एक रिकॉग्निशन मेळपाचें काम जें आसा हें म्हज्या टेन्युअरांत जालें. हें म्हज्या खातीर खूब व्हड गजाल आसा आनी नक्कीच हांव म्हणटलो म्हणजे ती गजाल फायद्याची आहा म्हणण्या पेक्षा एखाद्याक रिकॉग्निशन दिवप हें सगळ्यांत म्हत्वाचें आशिल्लें. नाल्यार करीत आसा पत्रकारिता. हांव थोड्या जाणांक हांव स्वता 30 वर्सां वळखतां, जेंची हांव पत्रकारिता पळयतां, जेंची हांव वाचतां. ओके. आनी जेन्ना विचारता जेन्ना म्हाका हांव आमदार जालो किंवा मुख्यमंत्री जालो तेन्ना जर विचारपाक गेलो आसत जाल्यार खरोखरूच म्हणजे नो डावट म्हणजे आर्थीक परिस्थिती एक बाजू जाली बट गव्हर्मेंट रिकॉग्निशन ही तेजी दुसरी बाजू आशिल्ली. म्हणून रिकॉग्निशन जालो आनी उदय सामंतान सांगल्या त्या प्रमाणे आमी बाकी पत्रकारितांक ज्यो फॅसिलिटीज दिताल्यो म्हणजे त्यो फॅसिलिटीज ग्रामीण पत्रकारांक केन्ना मेळत नाशिल्ले. म्हणून 3 डिमांड आशिल्ले. एक पयल्यान पयली पेन्शन इज फर्स्ट आनी ती पेन्शन ग्रामीण पत्रकारांक मेळपाक जाय आशिल्ली. लायक गुजचे पत्रकार जे आसा त्यांच्याच सारकेली. ताच्या खातीर सर्टन क्रायटेरियाज जे पत्रकारितेंत आसपाक जाय जे गुज हातूंतल्यान आसा ते फायनलायज केल्या आनी आमी तांकां पेन्शन दिवपाची सुरवात केल्या. 100% म्हणजे 15 ऑगस्टाच्या उपरांत आमी अर्ज घेवपा खातीर सुरवात करतले. म्हाजेच बरें बरया बीन अशें सांगना, खरें तें बरयात. म्हाजें इतकेंच म्हणणें बरें म्हणण्या पेक्षा खरें तें बरयात. आनी खरें बरोवपाची जी आहा पळय न्ही ही नितांत गरज आसा. कारण थोडे कडेन जर आमी आज सोशल मिडियाचो जमानो आसा, आज डिजिटल मिडियाचो जमानो आसा आनी कितेंय जर बातमी आयली जाल्यार लोकांक ती एकदां खरी दिसता. त्या खातीर डिजिटल मिडियाचेर किंवा हेजेर घालता आसतना खरी न्यूज लोकां पर्यंत पावपाची गरज आसा. आनी दुसरें हांव तुमकां जें आव्हान करता कारण तुमी पळयलां आसतलें की आज म्हणजे ह्या झेन झीच्या जमान्यांत आमी बरेचशे फावटी की नाका जाल्ली मॅसेज घेवन ही फुडली पिढी फुडें वचपाक लागलेली आसा. जशें काम तांच्या पॅरंट्साचें आसा, तांच्या टिचर्सांचें आसा, तशें काम हेजें सामाजीक कर्तृत्व किंवा सामाजीक
देणी म्हणून आमचेय सगळ्यांचे आसा. त्या खातीर हांकां गायड करपाचें किंवा तांकां प्रॉपर वेन वचपाचें. एखाद्यान कोणी तरी कितें तरी रॉंग स्टेटमेंट दिलो म्हणून तो आमी हायलायट केलो म्हणून जावचो ना. कलम 39A रस्तो रुंदीकरण तसेच मेगा प्रकल्पांक कुट्टरेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी खर विरोध केला. आमकां खंयचोच प्रकल्प नाका, प्रकल्प हाडपाकूय दिवचे ना अशी स्पष्ट भूमिका लोकांनी ग्रामसभेत घेतल्या. पळयात पुराय बातमी. टोटल पॉलिटिशियन कितें जाता ते जाय पूण हे कोणी कडेन कोणी तेय जायना तुमकडे वो तोही पावना तुमकां वोट केला तो पत्रेचे वोट करता तुमकां उदका तो पयले बरे ग्रीन म्हणटा तुमकां ते उलोयले आदितले जाता हे येते तुमकां होमवर्क कोण दिना फकत काडपाचें दिता हे वयतो म्हणजे ते काय. कुडतरेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी रस्तो रुंदीकरण कलम 39A तसेच मेगा प्रकल्पाक विरोध केला. आमचो गांव ग्रीन हब आणि फुडारा खातीर त्याची राखण करप गरजेचें आसा अशें थळाव्या लोकांचें म्हणणें. आमकां खंयचोच प्रकल्प नाका आनी प्रकल्प हाडपाकूय दिवचे ना अशी स्पश्ट भूमिका लोकांनी ग्रामसभेत घेतल्या. ज्या प्रकल्पांक आदी मान्यताय दिल्या ती रद्द करात, नाजाल्यार पंचायतीचें कामकाज चलपाक दिवचें ना अशी शिटकावणी ग्रामसभेत लोकांनी दिल्या. मजगतीं राजकी फायद्या खातीर आपणे खंयचोच प्रकल्प हाडलेलो ना. विरोधक आपल्याक विनाकारण प्रकल्पा कडेन जोडटात अशें कुडतरेचो आमदार रेजिनाल्ड सांगता. आपणे खंयच्याच प्रकल्पाक तेंको दिवंक ना. कुडतरेच्या जनतेक हें खबर आसा अशें आमदार रेजिनाल्ड सांगता. पळयात. आज ते इश्यू आसले मेन म्हणले 4 इश्यू आसले. एक म्हणलो डिस्कशन ऑन ऑल द वेरियस प्रोजेक्ट्स जे आमगेले कुडतरी विलेज पंचायत ज्युरिडिक्शनाक येताय तेंचे डिस्कशन मागलेले आमी. दुसरो पॉयंट आमी मागलेलो तो जे विलेजीन रस्ते आहेत ते विदाउट रिजन बेश्टे वायड करपा न्हू. कित्याक ते तर वायड केले फाल्यां तिंगा प्रोजेक्ट येवपा बऱ्या पडटा. तिसरो 39चेर आमी पंचायताक डिमांड केला तो ऑपोजीट. आनी चवथो पॉयंट अबाउट जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर आवर लोकल यूथ. प्रोजेक्टर येताय विदाउट प्रॉपर कन्सल्टेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस विलेज. लोकां कडेन इच्छा नासतना सो आमी पंचायताक सांगून कासार जाले. आतां आमी ताका एक डेडलायन दिल्या. हे प्रोजेक्टर बंद जायना फुल्ली जाल्यार 15 ऑगस्ट जर देखून ते जायना जाल्यार आमी हे पंचायता देरा बसून हे पंचायत म्हणटा ती चलोवपा दिवपा न्हय अनलेस द डिमांड ऑफ द विलेजर्स इज एक्सेप्टेड. कित्याक इतलो लोक जाणटो नेणटो आमी ते कोर्टान भोंवन आमी जाले बेजार येयला. सो लोकांनी त्रास काडपाचे आनी हेणी प्रोजेक्ट पास करपाचे. ओके नाव दुसरो पॉयंट रोडा बद्दल म्हणून तूं ऑलरेडी दे वेगळेट दे वेर नॉट रिक्वायर्ड रोडाचो वीट व्हरपा न्हय. आणि तिसरो 39चेर पंचायतान ऑलरेडी बरयलो म्हणून सांगिल्लें तेणी दॅट ते ऑपोजींग टू दॅट. हे प्रपोजल आहा की हे सगळे समज ताऱ्या घालपाचे जाल्यार आमी ही पळय अमेंडमेंट टू TCP एक्ट आलो कोणी हाय 16B पयले 17 टू 39 हे स्क्रॅप जावपाक जातले कोटा आहा सद्याक. बट हे सगळे ताऱ्या घातले जाल्यार वी नीड टू प्रपोज टू हॅव अ न्यू रिजनल प्लॅन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा स्पेशली टुवर्ड्स विलेज लायक कुडतरी. कित्याक आमी कुडतरी म्हणटा सारकें ग्रीन एरिया आनी ही समज पाड गायली आनी कोणा एकल्याक देखून आमगे गांवकारां नाका की ही आमगे विलेज पाड घायलोली. सो द प्रपोजल हॅज टू बी सरकारा कडेन पंचायताकूय बरयतले की न्यू रिजनल प्लॅन हॅज टू बी प्लॅन फॉर आवर विलेज. सो ग्रामसभा कितें जालां म्हणजे कुट्टकारांनी आपणागे जायते भाशेन म्हणजे लॉट ऑफ इश्यू हे हाडले तुगेले. एक तर आपणागे लायक सम म्हणजे गांवांत 3 वयर प्रोजेक्ट येवपा येना बांदपा येना. मागीर रोड आमचो तेणे 20 मिनट केला एप्रूव केलो आहा तो रोड हे करपाचो. प्लस तुगेले म्हणजे तुगेले म्हणजे लोक कमी लोकांक काम ना तुगेले त्या लोकांक काम मेळपा खातीर. आनीक डिफरंट टायप ते मायणा एक मेगा प्रोजेक्ट आहा तेजो स्वताच तेगे डिमांड आहा ती पोत्री काडची ते स्क्रॅप करचे म्हणून. आनी ते स्क्रॅप करपाक आमगे पंचायताचो फूल हे तुगे स्क्रॅप तुगेले स्क्रॅप करचे म्हणून तुगेले. प्लस आमचो गांवचो MLA तेणे पसून आपणाक ओपन सांगलां जसो लोक आहा जसो आपण आहा तुमकां नाका आपणा नाका स्क्रॅप करचे म्हणून तुगेले. हेचेर ते लोक म्हणटाय ते हे नाका म्हणटाय. आनी आमी ऑलरेडी कितें जालें तुगेलें आमी ऑल डिपार्टमेंट आमी ते बरयलां. PW बरयलां मागीर तुगेले CM बरयलां मागीर तुगेलो टावन एंड कंट्री बरयलां मागीर तुगेले MLA बरयलां. आनी जेन्ना आमी हें लेटर बरयतरी जालां MLAन बी आपणा खातीर CM बरयलां सगळें ते लायक सपोज डिपार्टमेंट धाडपाक तेणे तुगे धाडलां. इलेक्शन बगले पावला 5 वर्स एक इश्यू नासलो. आमी प्रोजेक्ट कितले गांव हाडले आनी कितले गांव ना सगळें खबर आहा. हांवें केन्ना प्रोजेक्ट म्हणटा प्रपोज केला नाय न्हू
ते कोणा हाडूंक लायलें ना बट उलयता ही दिशाभूल करपाक इट इज नॉट करेक्ट. सो आय हॅव नेवर सपोर्टेड नॉर वील आय एवर सपोर्ट एनी प्रोजेक्ट आनी कसलो इंट्रस्ट ना म्हणजे खंय एलिगेशन आसपाना हांवें कोणाक कितें घेयल म्हूण पासून एलिगेशन आसपाना कित्याक हांव आमदार जाल्यार 20 वर्स इज द 20th year आनी नांव पेटी करून घार वचपाना म्हाका. सो हांव कोणाकूच कितें जर तर उलयता काल कोण कितें उलयताय काल एकल्यान कितें म्हणलें मागीर हांव एकूच सांगता आमगे शेपायन पायन कांयच येयलो ना आनी आतां आमचो नांव पेटी करून वचपाक नाका कितें आहा तें हांवें सोल्युशन देखून दिया म्हणलां. लेट अस गिव अ सोल्युशन हाऊ टू गो अहेड एंड वॉट टू डू. देर नो प्रॉब्लम. लोकां कन्फ्यूज करप हें सारकें न्ही. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मोळकर्णेकार. सामाजिक कार्यकर्तो रामा काणकोणकार 10 वेगवेगळ्यो मागण्यो घेवन आझाद मैदानाचेर उपोशणाक बसला. गोंयच्या हिता खातीर सगळे मतभेद कुशीक दवरून एकठांय येवपाचो उलो ताणें मारला. ताच्या मागण्यां भितर म्हादयचें संरक्षण, विधानसभेत महिलांक सुरक्षा आनी राजकीय प्रतिनिधित्व, एसटी आरक्षण, प्रादेशीक आराखड्यात सुदारणा आनी कंत्राटी कामगारांचो पगार आनी कायमस्वरुपी करप अश्यो हेर मागण्यो पुराय करपाची मागणी ताणें लावन धरल्या. आमचे इनडेफिनीट स्ट्रायक वो आसा सद्या स्टार्ट जाल्लो कालच्यान आनी खरें म्हणल्यार आमी परमिशन बीन सगळें अप्लाय केल्लें आनी परमिशन्स अप्लाय करून सुद्दां आमकां परमिशन्स दिवंक ना. 3 दीस पयलीं आमी 30 तारखेक आमी अप्लाय केल्लें की आमकां धरणां दवरपाक जाय म्हणून अ सिंपल धरणां फॉर आर 10 डिमांड्स. सो 10 डिमांड्साक लागून आमी धरणां दिवपाक लागून प्रपोजल्स घातलेलो. तो प्रपोजल आजून पर्यंत म्हाजे अप्रुवल्स दिल्ले ना. 3 दीस जाले आनी आज कालच्या दिसा आमकां स्वता जावन बशें पडलें. कोणाकूच इन्वायट करूं ना कित्याक बिकॉज आय हॅव टेकन माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव हांगासर आझाद मैदानाचेर काल पावसान रातभर न्हिदला आनी हें दाखोवपा खातीर की कितलेशे फावटी आमी आझाद मैदानाचेर परमिशन घातलेले ते परमिशन डिनाय केल्ले आहा. इनफ जावं आनी खंयचे एनजीओ जावं कितलेच फावटी तेंच्यांनी डिनाय केल्ले आनी तांकां आझाद मैदाना कडेन अलाव सुद्दां करना. प्रोटेस्ट घेवन येयल्लो 18 जुनाक हांगासर तेन्ना सुद्दां आमकां उखलून जे कारापूरच्या बायलांक उखलून थंयसर हांगासर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना कडेन व्हेल्ले. सो हे आमी पळयल्या उपरांत आमी म्हणलें की पयलीं परमिशन्स घेतलो आनी मागीर लोकांक अपील करतलो. सो आज पर्यंत आमकां परमिशन्स दिल्ले ना आनी हांवें हो जो धरणा आहा पळय म्हाजो सुरवात केल्लो आहा कालच्यान सुरवात केल्लो आसा. सो हो धरणा कित्याक लागून आसा आमी वेगळे वेगळे विशय जे आहा पळय ते वेगळे वेगळे लोक फायट करीत आसा आनी आयज सरकाराक ते खबर आसा की जितले नंबर ऑफ इश्यूज वाडटले तितले लोक स्प्लीट जावन काम करतले. सो आज म्हादय खातीर हो विशय ऑलरेडी डेफिनेटली हो विशय ऑलरेडी लडटा. ऑर्गनायजेशन्स आहा लडटा पूण एंड रिजल्ट्स आहा पळय तो येयना. सगळ्यो बायलो ज्यो आहा पळय त्यो आज मुखार फुडाकार घेता आनी प्रोटेस्ट करता आनी गोंय राखपाचें काम करता पूण ते केन्ना रिप्रेझेंटेशन तेंचें आसना एसेंब्लीन. सो आमी मागणी करता की रिजर्वेशन येता ते पळया केन्ना पावता तें पूण रिप्रेझेंटेशन जें आहा पळय ते पॉलिटिकल पार्ट्यांनी जें आसा पळय तें रिप्रेझेंटेशन दाखयचें पडटलें एसेंब्लीन. लँड यूज आनी रिजनल रिफॉर्म्स ओके ह्या हेतून आमी पयली डिमांड घालता. रिजनल प्लॅन 2021 हॅव टू केप्ट ऑन होल्ड आणि न्यू प्लॅन 2041 हॅव टू बी एक्झिक्युटेड ड्राफ्टेड आणि स्टार्ट जावपाक जाय आणि नोटिफाय जावपाक जाय. त्या पर्यंत हो होल्ड जावपाक जाय. सीजेपीच्या आंदोलनाचेर खर टिका करून वादग्रस्त विधानां केल्यात. हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या फायद्या खातीर न्हय तर देशामदी फूट निर्माण करपाचो आणि तरणाट्यांक चुकीची वाट दाखोवपाचो यत्न आसा असो दावो भाजपाच्या संकेत आर्सेकारान केला. ह्या आंदोलनात वांटेकार जाल्ले कांय लोकांच्या वागणुकीचेर आनी भेसाचेरूय प्रश्नचिन्ह निर्माण केला. जाल्यार सीजेपीची विचारसरणी समाजात फूट घालपी आनी ड्रग्साचो वापर करपाक प्रोत्साहन दिता असोय आरोप आर्सेकारान केला. आमचो देश तोडपाचो इतलो वर्सांचो जो प्रयत्न आसा तितून धर्मा मदीं फूट घालपाचें आसूं, बॉम्ब ब्लास्ट करपाचें आसूं, कम्युनल व्हायलन्स करपाचो आसूं किंवा आनी पयलीं आयली ती काँग्रेस पार्टी भशेन कितें तरी घरांत नाशिल्लो इशू काडपाचो आसूं, घरांत नाशिल्लो म्हणजे नेटाचो इशू मारपाचो पूण ते नेटाचो इशू सोडून बाकी सगळे उलयताले ते. सगळ्यांक ते धर्माक आमच्या प्रभू श्री रामान आमच्या प्रधानमंत्री आवय सुद्दां सगळ्यांक गाळ्यो मारल्यो. अशे तरेच्यो गाळ्यो मारल्यो की ते सगळे मनीस उलोवंक शकना. ते ड्रग मारूनच उलोवंक शकता. सो तो ते जे ह्या हितून भितर सरले आंदोलन म्हणून प्रोटेस्ट म्हणून करपाक भितर सरल्या ते कोणाच्या नेटाच्या भुरग्यांक कितें बरें करपाक सोदना. तांकां हो देश मोडपाचो आसा, तोडपाचो आसा, फूट घालपाचें आसा म्हणून तो ते फुडें सरल्या. ताका जर आमी कामदार म्हणून बऱ्यो गोश्टी जर करना जाल्यार आमच्या तुमच्या भुरग्यांक वाट लागतले आनी आमकां कळचे सुद्दां केन्ना वाट लागतले.
म्हणून सामुहीक एक आंदोलन कशें आमी करपाचें आनी प्रत्येक आठवड्याक एक अशी गोष्ट करपाची आनी ती कितें सगळ्या जाणांनी एक कडेन येवपाक जाय अशें काय ना. गोंयचे सगळे भुरगे हांगा येवपाक कमीत कमी खर्चान किंवा सामके गरज नासतना आमच्यो गोष्टी करपाच्यो. हो देश फोडपाचें काम आमची युवा पिढी जी आता 60-65% फक्त युवा आसा, म्हणजे 18 ते 40 ह्या वयोगटातले इतले पर्सेंट लोक आहा. 65% तितूंतली जर अर्ध सुद्दां लोकांनी व्यसन जर लावपाक पावले अशें काही भागांनी जालां. फक्त गांवाचो गांव उपाय करता. आनी आतां ते फाटले 20 वर्सां पयलीं पंजाबा सारके तेन्ना यूथ जे आशिल्ले तेंच्यानी व्यसन लायले, तेंचे भुरगे करपाक लागले. आतां ते कल्चर जावन पडला काही भागांनी. अशें हांगा जावपाक जायना. अशें करून देश फुटता. आनी म्हणून ते कॉक्रोच पार्टी सारकें आंदोलन जाता. आनी थंय सगळे पयले जाल्यार पयर तुमी व्हिडिओ पयला आसतलो, म्हणजे आझाद मैदानाचेर आंदोलन चालू आसतना सायडीक ते पेपरांनी कितें करताले ट्रक म्हणटा ते मारता आसतना डायरेक्ट तुमकां बाजारांत काय मेळना, कितें मेळटा पानां मेळटा, ती करून तुमी तेजी रेडी करून मारप करता ते करपाक बशिल्ले. गुजरात नोंदणी आशिल्ली खासगी गाडी अडफळेच्या लेमन ट्री हॉटेला लागसार बेकायदेशीर रितीन पर्यटकांचे भाडे मारतना दिसून आयली अशी कागाळ थळाव्या टॅक्सीकारांनी केल्या. खासगी गाडयेचो अनधिकृत वापर केल्ल्यान कारवाय करची अशी मागणी टॅक्सीकारांनी केल्या. पळयात. आयज आमी लेमन ट्री आरपोरा मायनाथ भाटीर जे आमचे हॉटेल सिट्युएटेड आहा थंयसर आमी लोकल टॅक्सीचो बिझनेस करता. थंयसर ओपन राजू चव्हाण म्हणून तेका खंय ट्रॅव्हल एजंट बिझनेस दिता. ह्या ट्रॅव्हल एजंटा कडेन आमी पयलें उलयल्लेले आनी त्या ट्रॅव्हल एजंटान ताका सांगलेलें त्या राजूक की कित्याक ट्रान्सपोर्ट तो तेणेन आमकां लोकलांक हॉटेलाच्या फुडल्यान जे आहा तांकां दिवचो म्हणून. तरी पण हो ट्रान्सपोर्ट घेता आनी भायल्यो पयशिल्यो गाडयो धाडटा ज्यो आमच्या गांवांतल्यो न्हू, गांवां भायल्यो. आनी येयना फुडें जेन्ना आमी ताका एकदां दोनदां न्हू जायते फारां जेन्ना एक सपोज एक 10 फारां जरी ताका आमी इन्फॉर्म केलें तरी वाजोवन जेन्ना आमी तेजी गाडी हाडयली आनी ताका सांगलें बाबा हांगा तुका आमी बिझनेस करून दिवचे ना, जो कितें ट्रान्सपोर्ट घेतला तो आमकां लोकलांक दिवचो. तरी पण तो आपले कितें ते कंटिन्यू दवरले तेणी. ताका लागून आयज आमी तेची गाडी स्टॉप केली आनी ताका सांगलें आमी थंयसर ताका बिझनेस करून दिवचे ना. हे आयकना फुडें जेन्ना जे ड्रायव्हरान ताका इन्फॉर्म केलें तेणी हॉटेलांतल्या कस्टमरांक भायर आपयली आनी जेन्ना वाटेक चलता कस्टमर तो आपली प्रायव्हेट गाडी घेवन GJ01AH HX 6509 ही गुजरात रजिस्ट्रेशन गाडी, गोंयची सुद्दां न्हू, गुजरात बेस्ड गाडी ही हाडून हेणी कस्टमरांक बसोवन गेलो फुडें. आनी जेन्ना आमी ताका स्टॉप केलो फुडें वचून तेन्ना तो सांगूंक लागलो की कस्टमराक आपूण कोंकय व्हरोंक शकता. आनी आमच्या कडेन आर्ग्युमेंट स्टार्ट केलो तेणी. आर्ग्युमेंट जायना फुडें आमी पुलिशेक फोन मारलो आनी अंजुना पुलीस स्टेशनारसून पुलीस येयले आनी ती गाडी तेंच्यांनी पुलीस स्टेशनार घेतली. पुलीस स्टेशनार घेयना फुडें आमकां कळोन येयलें की गाडी टोटली इल्लिगल. जेन्ना साहेबान ताका विचारलें की गाडयेचे कितें डॉक्युमेंट प्रेजेंट करपा खातीर, हे गाडयेचो एकूय डॉक्युमेंट ना आनी असली गाडी गोंयांत ट्युरिस्टाक भोंवडपा खातीर यूज जाता. आनी दुसरे सुवातीर ही गाडयेन आतां कांयच इन्शुरन्स कांयच ना, एक डॉक्युमेंट तेजे कडेन प्रोड्यूस करूंक जायना. हेचेर कितें आहा, असल्यो गाडयो जर चल्ल्यो गोंयांत जाल्यार फाल्यां ट्युरिस्टाची सेफ्टी कितें, जर एक्सिडंट जालो आनी व्हडलें जर कितें जालें सुद्दां काण जाल्यार हे बश्टे व्हडलें कांड जातलें. हे गव्हर्मेंटान पळोवन घेवचें आनी हेचेर जाता तशी कारवाई करची आनी हेका हो जो ऑपरेट करता असलो बिझनेस करता तेचेर एक्शन घेवची. आयज जी पळय ही गाडी आहा ही गुजरात रजिस्टर्ड आहा आनी कोण तरी हे येवन आउटसायडर येवन ह्यो बिझनेस व्यवसाय करता. आयज जो टॅक्सीचो व्यवसाय आहा तो आयज गोंयकाराचो आनी बहुजन समाजाचो आनी हो व्यवसाय आमच्या हातीन उरोवंक जावन आमी खूब वर्सां जाली वॉयस रेज करीत आसता आमचो. बट आतां हो कोणाच्या आशिर्वादान हे भायल्यो गाडी चलता ते आमकां कळना आनी फाल्यां जर कितें इन्सिडंट जालें जाल्यार नीज गोंयकार टॅक्सीकाराचेर येता. सो आयज आमी पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेनूय बरयला आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा पळय तांकां सीसी केल्या की हे गाडयेचेर एक्शन घेवपाचें म्हणून. आनी जे असले कितें चलता तेजेर सरकारान गव्हर्मेंट मशिनरीन क्रॅकडावन करपाचें. आयज विशय जो आहा आयज हो टॅक्सी व्यवसायाचो आहा जे करून जे ट्युरिझम गोंयांत वाडले, जी हॉटेलां गोंयांत येयली हेचो फायदो आमकां नीज गोंयकारांक बहुजन समाजाक आनी टॅक्सीकारांक जावंक जाय. इतकोच आमचो हेतू आसलो. ताका लागून आयज ही कंप्लेन आमी पुलीस स्टेशनान केल्ली आहा. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी कोय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.